बिरेस्तारा शिकेरी हांगसर सांत लॉरेन्साचे फेस्त जालें. भाविकांनी फेस्ताच्या मिसाक गर्दी केल्ली. पळयात कांय खिणा चित्रां. आयडेक्स गोवा खातीर शिकेरीच्यान जोझफ फर्नांडीस. आयज फेस्ताचे परबेची उनवणी सगल्यांक परबी भगवंत लॉरेन्साचे मजगतीं आज आमचो विश्व जावन आशिल्लो भावार्थाक आमी जेजूक साक्षी दिवंक गोवाय जावंक भगवंत लॉरेन्सा भाशेन पुष्कळ लोक सगल्या वाठारांतलो सोर भोंवतणचो हांगा हाजीर जाल्लो आसा. आनी ह्या फेस्ताच्या निमतीन परबेच्या निमतीन सगल्यांक हो संदेश दिता की भगवंत लॉरेन्सा भाशेन देवाच्या आनी पेल्याच्या मोगान जिवंक आमकां एक आव्हान आयच्या दिसांनी आनी गरिबांचो हुस्को धरून आनी कोण नासलेल्यांक पावोवंक भगवंत लॉरेन्सान हेंच केलें. आमच्या गोंयांत आमच्या सर भोंवतणी फिरगोजेन आमी क्रिस्ताची फाटलावदारां कशी होच हीच गोवायकी आमी जेजू क्रिस्ताक दिवंक आज आमकां सगल्यांक उलोवप. आनी दोन उतरां कितें भाशेन म्हणटलो आसलो देवाचें उतर गोवांचो कोणो जमनीर पडल्या शिवाय तो पीक दिना पूण कुसता जमनीर पडोन आपुणूच मरता आनी नवो जीव दिता. हेंच आमी जेजू क्रिस्ताक साक्षी दिवंक दर एका क्रिस्तांवान आयच्या काळार करूंक आमची मागणी. हें म्हणून सगल्यांक खुशाल करीत भगवंत लॉरेन्साची फेस्ताची परबी तुमकां आनी फेस्ताचो संतोश हांव दिता. Ani puterci ani povit atmiaci navi. Tiaci su vorbit, tiaci su sanavat, tiaci su tai. Povitat pecei polan sorvedar papa. Sorvondona ne voi voltuca. Sasna cha sasna. Amen. Jesus we have taken part in the celebration of this wonderful saint, Saint Lawrence, one who kept his faith alive and he showed his faith through the life by embracing the life of the poor people. And this life which he has shown to us, I think it's not only to come for the mass, for the celebration every year, but to live out that faith and what he did in his life. That is more important. So this is only my message. Whatever Saint Lawrence, simple saint who lived his life by keeping the faith that his parents had given to him, and in a special way, the faith in Jesus, the Lord. That faith, together with the love that he had for the poor, which is very much very important, called life of charity, so that every one of us may imbibe this life and live this life.